Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Land development of Mapsa bus stand through 14 finance घेवचे म्हणून कॉन्सिलर डिसिजन केला. This proposal has come through the MLA of Mapsa. Through 14 finance आमचे एक 3 crore 27 लाखाचे एक प्रपोजल आलो बिल्डिंग अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग वेअर कॉन्सिल हॅज मोर देन वन्स टेंडर्ड इट कोण आमकां टेकच येवना देर वॉज नो वन हू वॉज इंट्रस्टेड इन प्रोजेक्ट. आयच्या ह्या फायनान्शियल क्रंचच्या दिसपान आमी बेसिकली आमी कॉन्सिलान जे डिसिजन घेतला की देर इज फायनान्शियल क्रंच सगळ्याक आहा आमच्या कॉन्सिल लोकल लेवलाक आहा सेंट्रलाक आहा स्टेटांनी आहा. आयच्या तारखेर आमचे जे पयशे आहा ते आमी फॉर म्हापसा खंय तरी इमिजिएटली बस स्टँडाचें काम जावचें म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलो. लँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बस स्टँड वीच वील टेक केअर ऑफ पेविंग करप, टॉयलेट घेवप, शेड घेवप, इल्युमिनेशन घेवप एंड रोड हॉट मिक्स. दुसरें म्हणजे चड्यार जे म्हाका 2 पंचायत पडटा, एक आसोळडा पंचायत आनी एक शेल्डे पंचायत. ते सगळे आसोळड्याचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर हांगा आसा आनी आमी जे हांव आनी म्हजे वांगडी सगळे घरान घरान डस्टबीन ड्राय आनी वेट डस्टबीन डिस्ट्रिब्यूट करतले पंच आनी आमची टीम सो दॅट लोक सेग्रिगेट करून आमचे जो गार्बेज काडटा इतले वर्सां ताका सेग्रिगेट करून दिवपाक असो विशय मांडला आनी ताका लागून ही डस्टबिनां आतां फाल्यांच्यान आमी घरान दितले. आनी जो डिसिजन घेतला की थोडी इलिगल घरां गव्हर्मेंटान अजून डिसिजन घेवना इलिगल घरांची कितें करपाचें ती पंचायतीक इन्कमूय येना तांकां आनी ही पंचायत व्हेरी लो इन्कम पंचायत आमची आसोळडा म्हणटा ती. सो सरपंचान आनी पंचान डिसायड केला की जे घरां हावस टॅक्स भरता तांकां ₹1 पर डे टू स्टार्ट वीथ म्हणजे ₹365 तांकां एड करतले इन द पंचायत ओन्ली. आनी दुसरे जे आसा जे नॉन हावस टॅक्स आसा तांकां ₹2 पर डे म्हणजे ₹700 365 into 2 ₹700 कलेक्ट करतले. आनी हे कलेक्ट करतले जो पंचायताचे टेंडर काडपाचें गार्बेज हांवें मॅनेज केलेली इतली वर्सां 11-12 वर्सां जालीं हांवूच काडटा पूण तें सदां कंटिन्यू जावपाक शकना. पंचायताक रिक्वेस्ट केला की तुमी टेक ओवर करपाक जाय तांकां पेमेंट घेवपाचो आनी कलेक्ट करपाचो. No, basically, see, at the pandemic situation, everybody is in deep trouble as such. इंडस्ट्री म्हणून कांयच फ्री हँड ना आमकां. पण आतां सद्या कितें जाला ह्या कंडिशनान what our intention is to get government, industries and association together and figure out what best we can do to sort out this issue. Basically main आमचे stress आहा ती e-governance आणि ease of doing business to start with so that basically corruption should be reduced. The Industrial Association has now almost completed 25 years, and on this landmark kind of occasion we have been starting our own office, which is required, for any organization to function properly. That is a dream जो आशिल्लो for all so many past presidents जे आशिल्ले, they always have one dream आशिल्ले की आमचे स्वताचे एक ऑफिस आसचें म्हणून.